देवाचे वेदी सोरी हांव येता, हांव येता, हांव येता. तुझ्या काय संतोष म्हाका दितोल्या. हांव येता, हांव येता, हांव येता. देवाचे विश्वास दवरून हांव येता, हांव येता, हांव येता. तुझो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विश्वासी म्हूण कळय. तुझ्या ओची दोंगराची तुवें म्हाका वाटा खंय. देवाचे वेदी सोरी हांव येता, हांव येता, हांव येता. खुशा काय संतोष म्हाका दितोल्या. हांव येता, हांव येता, हांव येता. देवाची विश्वास दवरून हांव येता, हांव येता, हांव येता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुकाय दिवं. आनी आयचे मिसाचे भेटेन सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. ह्याची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता फेर्नांदा नोनीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून. तशेंच ताचे बरोबर आयज जल्माचो दीस मनयतात लिझेंड फेर्नांडीस, एलिस्टर फेर्नांडीस. तांची पेसोत आमी मागुया. हेर सगळीं जीं आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात आनी लग्नाचे दीस मनयतात तांचे पासत आमी मागुया. आयज आमच्या राज्याचो गोंयचो स्टेटहूड डे. खरीत भाशेन आमच्या राज्या पासत मागुया. आमच्या सरकारा पासत खरीत भाशेन मागुया. जे कोण जुट्ट्यो घेवन आसात तांणी सगळ्यांनी जबाबदार जावंक आनी आमचें राज्य लुटूंक आनी नागोवंक दिना जावंक, पूण तें बऱ्या पावंड्यार पावोवंक तांकां सगल्यांक आनी आमकां सगल्यांक कृपा मागून घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. देवाचें राज बांदून हाडूंक भाव भयणीनो आमकां जण एकल्याक एक एक काम दिल्लें आसा. आनी एक एकल्याचें काम जें दिल्लें आसा तें खेरीत काम. म्हजें काम तुज्यान करूंक जायना, तुजें काम म्हज्यान करूंक जायना. तरी आसतना जायते फावटी आमी जण एकलो आमच्या कामान बेजबाबदार जाल्या. जायते फावटी आमकां फकत दुसऱ्यांचें पडलां. दुसरें कोत्ता काय दुसरें कोन्ना, वो दुसरें कितें कोत्ता, दुसऱ्यांचें काम कितें. जायते फावटी दुसऱ्यांच्या वावरान आमी मेतेर कुलेर जाल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकींचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासाक लागून सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण रांदून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सूर पदवीदार देवा आमच्या बापा, पासकांची परब आमी समोरमून जाली. तातूंत आटापलोलें पवित्र गुटांचो फोड आमच्या जिवितान आनी दिसपट्टे चालीन आमी दाखोवच्याक तुजी कृपा उदारपणी आमकां दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणांच्या सासणाक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. आमी रोमाक पावतच एका कास्की घरांत रावूंक पावलूक रोजा मेळ्ळी आनी ताका राखूंक एक शिपाय दवरलो. 3 दिसां उपरांत ताणें जुदेवाच्या मुखेल्यांक आपयले.
ते एकठांय जातोच तांणी तांकां म्हटलें, भावांनो, आमच्या लोकांच्या आनी आमच्या पुर्वजांच्या रिती सुवाळ्याचेर आड हांवें कांयच करूंक ना. तरी जेरुजाल्यान म्हाका कैदी केलो आनी रोमकाराच्या हातान घालो. म्हजी चवकशी करतच म्हजेर मनाचेर फॉर्मोण मारूंक म्हजें सोवें तांकां कांयच मेळूंक ना. देखून ते म्हाका सोडूंक सोदताले. जुदेवांनी निशेध मारलो आनी जोरी म्हजे पोजेचेर आड म्हजें कसलें गाराणें नासलें तरी हांवें शेजाऱ्याक उलो मारचो पडलो. आनी हे पासत तुमकां पडूंक आनी तुमचे कडेन उलोवंक म्हाका खुशी जाली, कित्याक इस्रायलाच्या बोरवाशाक लागून ह्यो सांखळ्यो हांव सोंसतां. 2 आख्खी वर्सां पावलू भाड्याच्या घरांत रावलो. आपणाक मेळूंक येताली तितल्यांकूय तो बरे भाशेन घेतालो आनी काळजीदारपणान आनी कसलीच आडकोड नासतना देवाचें राज परगडटालो आनी सुम्या जेजू क्रिस्ता विशीं शिकोवन दितालो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोड भोगूंक मेळटलें. पोतून म्हणुया, प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोड भोगूंक मेळटलें. सोरेस्पोर आपल्या पवित्र मंदिरांत आसा. सोरेस्पोर स्वर्गात शिंवासनार बसला. ताचे दोळे पृथ्वीचेर आसात. ताची बारीक नदर मनशाच्या भुरग्यांक तपासून काडटा. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोड भोगूंक मेळटलें. बरें तशेंच नोश्ट्या मनशाक सोरेस्पोर कोसाक लायता. जुलुमाच्या मोग कोत्तल्यांचो ताच्या काळजाक कांटलो दिसता. जबाब. प्रमाणीक मनशाक सायबा तुजें मुखामोड भोगूंक मेळटलें. सोरेस्पोर प्रमाणीकपण ताका मानता. प्रमाणीक मनशांक ताचें मुखामोड भोगूंक मेळटलें. जबाब. प्रमाणीक मनशांक सायबा तुजें मुखामोड भोगूंक मेळटलें. उद्गार. Zój Sarvesvara, Zój Sarvesvara, Zój Sarvesvara, Zój Zój. Zój Sarvesvara, Zój Sarvesvara, Zój Sarvesvara, Zój Zój. जेजू म्हणटा, हांव तुमचे सोरी स्वताचो आत्मो धाडटलो. तूं तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो. Zój Sarvesvara, Zój Sarvesvara, Zój Sarvesvara, Zój Zój. Zój Sarvesvara, Zój Sarvesvara, Zój Sarvesvara, Zój Zój. सुर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. पेद्रू परतलो आनी जेजूचो मोगाचो शीस आपणा फाटल्यान येतालो तो ताणें देखलो. ह्याच शिसान रात जेवणार जेजूच्या ओड्ड्याक तेंकून ताका म्हणलोलें, सायबा, तुजो घात घेतलो तो कोण? ताका देखलो तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सोमिया, हाचें कितें? जेजून ताका म्हणलें, हांव येसूर. तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? तूं म्हजे फाटल्यान ये. हो शीस मरचो ना म्हूण भावा मदें खबर जाली, पूण तो मरचो ना अशें जेजून पेद्रूक म्हणलें ना. बोगोर, हांव येसूर. तो रावलोलो म्हाका जाय जाल्यार तुका कित्याक पडलां? होच शीस ह्या वस्तूंची गोवाय दिता. ताणेंच ह्यो वस्तू बरोवन दवरल्यात आनी ताची गोवाय खरी म्हूण आमी जाणव. जेजून केल्ल्यो आनिकूय जायत्यो वस्तू आसात. त्यो सगल्यो एकान एक बरोवन दवरलेल्यो जाल्यार बरोवंक पडटलीं आसलीं तीं पुस्तकां दवरूंक संवसार लेगून पावचो नासलो म्हूण
म्हाका दिसता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, पास्कांच्या काळाची संपादनी जाता आनी फाल्यां पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आमी मनयतले. आनी हे भाशेन आमी हो कुरपेचो काळ, पास्कांचो काळ सोंपयतले आनी साद्या काळान भितर सरतले. आयज जुवांवाचें शुभ वर्तमान तशेंच धर्मदुतांचो इतिहास दोनूय संपादनी, दोनूय पुस्तकांची संपादनी आमी वाचता. दोनूय कडेन जबाबदारी जी दिल्ली आसा शिसांक ती आमच्या दोळ्या मुखार येता. आनी ही जबाबदारी कशे भाशेन पाळल्या आनी हाचे मुखार कितें हाचे विशीं एक प्रश्न. बागेवन पावलू आयच्या पयल्या वाचपान धर्मदुतांचो इतिहास सोंपता आसतना बागेवंत लुकास ताचे विशीं बरयता. भोव करून ताच्यो भोंवड्यो बागेवंत पावलू आनी ताचे बराबरचे जे भोंवले आख्ख्या संवसाराक, ग्रीक संवसारा मदें जेजूक परगटूंक आनी थंयसर पवित्र सभा स्थापूंक, तांचे विशीं आमकां आख्ख्या धर्मदुतांच्या इतिहासान ही खबर मेळ्ळ्या. तशेंच पयली पवित्र सभा कशे भाशेन वागली, पयली पवित्र सभा कशे भाशेन वावुरली ताचे विशीं आमकां खबर मेळ्ळ्या. आनी आतां सोंपयता आसतना बागेवन पावलू थोड्योश्यो वस्तू सांगता त्यो आयज आमच्याय जिविताक, आमच्या राज्याक जेन्ना आयज आमचो गोवा स्टेटहूड डे आसा, निमण्यो वस्तू ज्यो आजून पासून आमच्या गोंयांत घडटात त्योय आमकां दिश्टी पडटात. बागेवन पावलून उक्तेपणी ह्या आपले परजेक सांगलें, बणकणीन घातलेलो ताका जाल्यार कारण, कसलेंच कारण मेळूंक ना. ताचेर घाराणें घालपा सारकें आनी ताका बणकणीन घालपा सारकें कसलेंच कारण आसूंक ना. आनी तरूय आसतना ताका बणकणीन घातलो, ताका जायते त्रास केले. जाल्यार आमचें राज्य जायते फावटी आयज असलेंच जाल्लें आसा. जांकां कोणाक आरोप घालून तांचेर घाराणी घालपाक घडये कसलेंच कारण ना. कारणां केल्लीं आमकां दिश्टी पडटा आनी जे कोण आपलो ताळो उबारता तांकां भितर घातलेले दिश्टी पडटा, तांचेर केसी केल्ल्यो दिश्टी पडटा. आनी जांच्या हातांत पदवी आसा आनी जांकां बरें दिसना ते उलयतात ते तांचो हात हाचे फाटल्यान दिश्टी पडटा. पूण जे कोण चूक करतात आनी जांच्या हातीन पदवी आसा तांकां कांय जायना, तांकां कोण जेलीन घालिना, तांचेर केसूय केल्यार केस जायना, तांचेर FIR जायना, कांय जायना. म्हणटच आमचें राज खंयच्यान वेता ही आयची निमणी उतरां पावलूची आमकांय हे वाटेन ओडून हाडटा. चिंतूंक खंय वेतात आमी, कितें करता आमी, हाचे मुखार खंय वचपाचें आसा. पेद्रू जाका खेरीत जबाबदारी जेजून दिल्ली आनी सांगलेलें, म्हज्यो शेळयो राख, म्हजी मेंढरां राख, हांव म्हजी सभा तुजेर बांदतलो. हें सगलें सांगल्या उपरांत आनी जेजून ताका जुट्टी दिल्या उपरांत पेद्रू फाटीं वडोन जुवांवांक पडयता. जेजूच्या मोगाचो शीस, आनी सगल्यांक खबर आसलें जेजूच्या खेरीत मोगाचो शीस जुवांव, आनी ताका कांयच दिवंक ना. वो ताका कितें मेळटलें, तो कितें करतलो, पेद्रूक पडलेलें. आनी पेद्रू जेजू लागीं विचारता, सायबा हाचें कितें, जुवांवाचें कितें. जुवांवांक कांयच दवरूंक ना, वो ताका कसलीच झुट्टी दिवंक ना अशें न्हय. सगळ्याहून निमाणो जुवांव मरतलो. आनीक शुभ वर्तमान तशेंच चिटी, 3 चिटी आनीक रेव्हिलेशन प्रकाशणेचें पुस्तक जुवांव बरयतलो. सगळ्याहून जाणटो जावं पासून वो आख्खो वावर जेजू पासत तो करतलो. पूण जेजूचो जबाब आमकां आमचें मन उगडूंक आपयता. जेजून पेद्रूक जो जबाब दिलो तातूंत खेरीत भाशेन तूं इतलो चिंतपा सारको जायनाका, म्हणजे क्युरियस जायनाका, दुसरो कितें करतलो, दुसऱ्याचें काम कितें हाचे विशीं क्युरियोसिटी नाका. पूण तुका जें काम दिलां तें कर, म्हजे फाटल्यान ये. जेजून म्हजी मेंढरां राख, म्हज्यो शेळयो राख हें सांगल्या उपरांत निमणें उतर पेद्रूक म्हणलेलें, म्हजे फाटल्यान ये. जाल्यार तुका जो वावर दिला तो बरे भाशेन कर, म्हजे फाटल्यान ये.
दुसऱ्यांक कितें दिलां, दुसऱ्यांक कितें दिवंक ना, दुसरो कितें करता, दुसरो कितें करिना, हाचे विशीं तूं चड काळजी घेनाका. हेंय बीन आमकां आयज आमचो गोवा स्टेटहूड डे जाता तेन्ना एक चिंतना आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा. जायते फावटी आमी सगल्यांक बोटां दाखयता. आमी नागरीक जण एकलो आनी आमकां जण एकल्याक आमचे हक्क आसात आनी आमकां जण एकल्याक आमची जबाबदारी आसा, ड्युटी एंड रायट्स. पूण जायते फावटी दुसरे कितें करतात, दुसरे कितें करिना हाचेरूच आमचें मन. हांव कितें करतां, हांव कितें करिना, म्हजी जबाबदारी कितें, हें भोव गरजेचो जो प्रश्न आसा तो आमी जायते फावटी आमकांच करिना. जाल्यार आमचें राज एका नव्या पावंड्यार पावतलें जाल्यार जण एकल्याक जबाबदारी आसा. सगल्यांच्या वावरांत आमी हातबोट घालपाक नाका, आमी मेतेर जावपाक नाका. पूण जरी तर जण एकल्यान आमी आमचेंच काम बरे भाशेन केलें जाल्यार आमचें राज, आमचो देश एका नव्या पावंड्यार पावतलो. भोव करून आतां जेन्ना हें कोवीड-19 पॅन्डेमीक जाल्लें आसा, सगळें बंद पडलेलें आसा, इकॉनॉमी बंद पडलेली आसा आनी ह्या दिसांनी आतां इकॉनॉमीक रिवायवल हाचेर जायतें उलयतात, जायतें करतात. जाल्यार जण एकल्यान आमी आमचें काम करपाक भोव गरजेचें. आनी जण एकलो जरी तर आमी आमचें काम करीत जाल्यार देवाचें राज बांदूंक आमी पावतल्या. आमी आमचो वावर करता आसतना आमचो भावार्थ जेजूचेर घोट दवरूंक, जेजून जे भाशेन आमकां शिकयलां आमची वाट चलूंक, ते भाशेन आमी चलत जाल्यार हें आमचें राज नव्या पावंड्यार पावूंक आमकां कोणाच्यानूच आडावंक जायना. हें जरी तर आमी सत मानता, जेजूचेर जरी तर आमी सत मानता आनी जेजूचो वावर केल्ल्या ह्या शिसांचेर आमी नदर मारून तांचें उत्तेजन घेवंक तयार आसा जाल्यार आमच्यान तें करूंक जाता. तर आयच्या दिसाक ही खेरीत कृपा आमकां जण एकल्याक मागुया आनी आमकां जण एकल्याक मागता आसतना हेंय मानून घेवया. हें खरें की ही जबाबदारी थोड्यांच्या बुजार खेरीत भाशेन दिल्ली आसा. त्या पासत 5-5 वर्सांनी आमी इलेक्शन करून 40 जाणांक वेंचून काडटा आनीक धाडटा आमचे पासो ते निर्णय घेवपाक, जबाबदारी घेवपाक. जाल्यार तांकांय व्हडली जबाबदारी आसा. ही जबाबदारी पाडूंक तांच्याच मना सारकें न्हय व तांची जाणवायेन न्हू पूण देवीक जाणवाय तांकां दी म्हूण पवित्र आत्म्याचें देणें तांचे पासतूय आमी दिसाच्या दिसाक मागुया. भेटोवणे वेळार गीत घेवया. C26 पेज नंबर 39. C26 पेज नंबर 39. निर्मोल पेटुंड्या सोऱ्याची सोम्या जेजून दिगोळ्ळोली तांचे गोराबले मासरोगो ताणे पोसूंक आमच्या आत्म्या एक करून जेजू बोलये आमच्या काळजाची भेट करता बापा मानून घे खाणे तुझ्या मानांक समोर पिता निर्मोल पेटुंड्या सोऱ्याची सोम्या जेजून दिगोळ्ळोली तांचे कोण आपले मासरोगो ताणे पोसूंक आमच्या आत्म्या. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनाके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, पवित्र आत्मो आमच्या पातकांचें बोगसणें देखून नितोळ काळजान तुज्या संस्कारांनी आमी वांटो घेवचे खातीर त्या तुज्या आत्म्यांक धाड म्हूण मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिसती पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन स्वर्गार चडलो. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जिवन जाला. जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुझे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुझे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. जोण एकल्याक आमकां जबाबदारी दिल्या. जोण एकल्याक आमकां काम आसा, आमचें काम. आनी आमकां दिल्लें काम आमी बरे भाशेन शांती पावोवंक, तशेंच दुसऱ्यांकूय जाता ते भाशेन आमी आदार करूंक. पूण दुसऱ्यांच्या कामांनी आमी मेतेर जायना जावंक आमकां कुरपा मागुया. आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळण्या पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्टाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिल्ली आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिल्ली आमची काकूट कोर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिल्ली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें. मोगाळाची येसू, मोगाळाची येसू, तूं भोव पवित्र संस्कारान, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. स्वत मानता. सगळ्या वस्तूवन सगळ्या वस्तूवन हांव तुजो मोग करता. मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता. आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया. D1 पेज नंबर 47. D1 पेज नंबर 47. आमची मुरल्या कोणाक तान लागल्या. आत्मो आमचो सुख जावन गेला. आमची मुरल्या तान लागल्या. आत्मो आमचो सुख जावन गेला. आमचो आत्मो तानेला देवा तानेला. आमचे काळी जोद्रेकता देवा ओद्रेकता. आमचो आत्मो तानेला देवा तानेला. आमचे काळी जोद्रेकता देवा ओद्रेकता. पवित्र आत्मो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. सांगता सोमी सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी. आदल्यो रिती सोंपोवन
सोडवणीच्या नव्या संस्कारांनी वांटो घेवंक तुवें आमकां पावयलें. तेच परी पोरन्या जिविताक पाठ करून तुज्या आत्म्यान पवित्र केल्ल्या नव्या मनान तुजी भक्ती करूंक आमकां निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. पास्कांच्या काळाचो आयज निमाणो सोनवार. फाल्यां पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आमी करता. सकाळीं मीस 7 वाजता जातलें लायव्ह स्ट्रीम, तशेंच सांजे 6 वाजता इंग्लिजीन मीस जातलें. आयज 12 वाजता आमचो तेर्स जातलो आनी सांजेर 7 वाजता पवित्र संस्कारा मुखार बोजवण जाता ती आयज किरीत भाशेन पवित्र आत्म्याच्या येण्याची इनफिलींग ऑफ द होली स्पिरीट आमी पवित्र आत्म्याचें देणें मागतल्या. तर मागण्यान जाता ते भाशेन आमी वांटो घेवया आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांक आमी तयार जावया. तेर्साचो म्हयनोय फाल्यां निमाणो दीस. आयज आमचो पाप साहेब आख्ख्या संवसारा बराबर तेर्साचें मागणें करता. आमचो इंडियन टायम 9 o'clock राती 9 वाजता हो तेर्स जातलो. तातूंत जाता ते भाशेन आमी वांटो घेवया आनी पाप साहेबा बराबर हो तेर्स करूंक आमी एकठांय जावया. सूर पदवेदार आनी काकलुत्सारा देवा, सर्व पदवीदार आणि काकूत्सारा देवा, तुझ्या आख्खे रचनेचो तुझ्या आखे रचनेचो तूं प्रेमीत मोग करताय. प्रेमीत मोग करताय. संवसारभर संसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टवतल्यां पासोन कष्टवतल्यापासून तुका आमी तुका आम्ही प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडायेन ती कोणवाडे आयकून घे. ऐकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली याची सुरू झाली पेस्त पिडा पेस्ट पिढा नियंत्रणाखाल येवंक नियंत्रणाखाली येऊन ए पिडेक लागून पिढेक लागून दोगदवतल्यांक दगदवतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती भावाची बळ शक्ती मेळचे खातीर मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुझा आधार मागून आमी तुजे सरशी आम्ही तुझे सरशी येता. येता. हे पिडेचेर हे पिढेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक अभ्यास करतल्या विज्ञानान एक गुणादीक वासीन एक गुणाधिक वासी बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीनच सोदून काढून आदार दी म्हूण आधार दी म्हणून तुजे लागीं तुझे लागीं आमी मागता. आम्ही मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून आणि भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर गरजेच्या बऱ्यापणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक पावती पावला मारू तुझे जाणवायेन जाणवायेन उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमच्या सोम्यावरवीं. आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक आमी गीत घेवया F16 पेज नंबर 93. F16 पेज नंबर 93. मिसाची भेट आतां सोंपली, क्रिस्ता शांती घरा चोल्या, स्वर्गी कृपा आमचेर देवली, देवा कारगा आतां दिवया, देवा कारगा आतां दिवया. क्रिस्ती बोर्जा दादोसाली, नाचून गावून गोरगोट कोरया, पायच्या दिसा भेट जातोली, सोगली नव्यान हाजीर जावया, सोगली नव्यान हाजीर जावया. Pope Francis has called the shrines around the world and all the faithful to join him in praying the Holy Rosary this Saturday. Lift your voice in prayer as we ask for Our Lady's help and solace in this coronavirus pandemic. The Worldwide Rosary with Pope Francis, Saturday at 11:30 a.m. Eastern on EWTN.